हिमोफिलिया म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें हे लोकांक साद्या भशेन मातशें सांगात. हिमोफिलिया म्हणजे एक जेनेटिक डिजीज, अनुवंशीक रोग. आणि तातूंत कितें जाता की मनशाच्या आंगान जे पळय क्लॉटिंग फॅक्टर्स आसता, म्हणजे आतां आमी कितें आमकां रगत आयलें, ब्लिडींग जालें जाल्यार तें रगत गोडटा, क्लॉट जाता. तर दीस हॅपन्स बिकॉज ऑफ सर्टन क्लॉटिंग फॅक्टर्स. आमच्या रगतान रगत गोठोवपाचे घटक आसता. आनी जेन्ना आमकां केन्नाय इंजुरी जाली, कितें आपटलें आमी किंवा दांत काडूंक गेले किंवा कितें सर्जरी जाली किंवा कांय कारणां खातीर आमच्या आंगान ब्लिडींग जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें की थोड्या वेळान तें रगत गोडटा. इट स्टॉप्स. आणि दीस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द फॅक्टर्स. आणि तातूंत प्रमुख फॅक्टर म्हणजे 8 आणि 9 अशे प्रमुख घटक आसता. पूण ह्या आजारान कितें जाता की अनुवंशीक आजार तो जेनेटीक, ते जिन्स जे आसता ते अशे आसता की तांच्या आंगान फॅक्टर्स नासता किंवा खूब कमी प्रमाणान फॅक्टर्स आसता. आणि तें जाल्ल्या कारणान तांचे गोठोवपाची पळय ते रगत क्लॉट जावपाची पळय तो प्रोसेस आसा तो जायना सारको. जेनेटीक म्हणल्यार बाय बर्थ. जेनेटीक म्हणजे बाय बर्थ, आवय पासून तें भुरग्याक येवप. आमचे फॅमिली भितर कोणाक आसा जाल्यार फॅमिली भितर जर आसा जाल्यार ते तांच्या फुडल्या जनरेशनाक. हय, हें दुयेंत जें आसता ताचे खूब प्रकार आसता. ताचे प्रमुख प्रकार म्हणजे हिमोफिलिया ए, जातून फॅक्टर 8 हो घटक डेफिशियंट आसता. आणि फॅक्टर आणि दुसरें आसा हिमोफिलिया बी, जातून फॅक्टर 9 डेफिशियंट आसता. पूण चडशे पेशंट आसा हिमोफिलिया एचे आसता, मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स. आणि ताच्या भायर आणि हे दोनूय रोग चडशे जे आसतात ते दादल्यांनी जाता. बायलांनी हे चडशे रोग हे जायना. हिमोफिलिया एक्स्ट्रीमली रेअर. कित्याक हे तो जीन जो आसता तो एक्स लिंक्ड म्हणून एक जीन आसता, ताजे वयल्यान ते दादल्यांक ते जावप. पूण बायलांक तांचे कॅरियर म्हणजे आसता. कॅरियर म्हणजे दे कॅन ट्रान्समीट दॅट डिजीज टू द ऑफस्प्रिंग. ह्या भायर बायलांनी सुद्दां हिमोफिलिया भशेनूच थोडी क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स आसता. आणि तांकांय केन्ना केन्नाय ताच्या खातीर तांच्या शरिरान ताका वॉन विलिब्रेन्स डिजीज किंवा दुसऱ्या प्रकारचे ब्लिडींग डिजॉर्डर्स म्हणटा. सो ती बी मातशी दुर्मीळ, आजारूच मुळान दुर्मीळ. त्या भायर हाजी अवेरनेस कांय ना, लोकांक खबर नासता. जांकां ते जाता, जांकां हें दुयेंत भोगचें पडटा तेच आनी तांची फॅमिली मेंबर्स, तांकां ह्या गोश्टीचें पूर्ण ज्ञान आसता. आनी त्या बद्दल तांची सगळे भोगून तांचे बाबड्यांचे जॉयंट्स, मसल सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसता.